बाबू कवळेकरान सँक्शन करून घेतिल्ल्या कामाचे श्रेय आताच्या काँग्रेसीच्या आमदारांन घेवचे न्हय, गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगला। ताणे 5 वर्सां मजा मारची, जमता जाल्यार कामां करची असो सल्लोय ताणे केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टाक दिला। 5 लाखाची एक फायल तरी एल्टनान सँक्शन करून घेतल्या हय, भाजपाचो खासदार विनय तेंडुलकरान ताका विचारला। केपें भाजपाचे वतीन खोला नुव्या किसान मेळावो घडोवन हाडलो। नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाता, त्या निमतान ह्या शेतकार संमेलनाचें आयोजन केल्लें। संमेलनाक गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, राज्यसभेचो गोंयचो खासदार विनय तेंडुलकार, केपेचो आदलो आमदार बाबू कवळेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। थळाव्या शेतकारांक कवत्याचें वांटप केलें। हांगालो जो आमदार निवडून आयला तो फक्त पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद हांव ताका हांगाच्यान आव्हान करता, ताका खरो दम जर आसत जाल्यार पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी कोणें ताका मदत केली तेन्ना जाहीर करचें। मागीर आनी त्यामुळे उगीच वर्गना मारची न्ही। बाबू कवळेकाराचेर फुकट आरोप करता की तो बेतूल पंचायत जी आसा ती पंचायत कितें आरोपाक करता। हांव बाबूक आतांच विचारतलो बेतूल पंचायत कोणा अंडर येता काय म्हणटा, एक सरपंच म्हजो आसा। म्हाका खूब एकदां वायट दिसता की ह्या मतदारसंघा भितर सगळे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आमचे, केप्याची म्युनिसिपालिटी आमची, ह्या मतदारसंघा भितर 100% सगळे सरपंच आमचे, तरी पण आमच्या कांय चुकीमुळे आसत। जसे वजवाळे दुधाचो अभिषेकाचें सांगलें ताका लागून आमच्या चुकीमुळे कदाचित जालें आसत कदाचित। पण बाबू कवळेकार आपण सँक्शन केल्ले प्रोजेक्ट आनी उलट त्याचो स्वताचो गांव, ह्या गांवा भितरली ग्रामपंचायत हाडोवपाक बाबू कवळेकर 2002 पासून हांव ताका वळखता। आमी दोगूय जाण बरोबर आमदार जाल्ले। तो काँग्रेसीन आशिल्लो, पण आमचें तेचें रिलेशन म्हणजे विनयाचो तर अत्यंत बरो फ्रेंड आनी त्यामुळे आमचें रिलेशन जें आसतालें तेणें केन्ना अशें एखादें कोणाचें वाट घालपाक जाय अशें केन्ना चिंतूना। आनी ह्या मतदारसंघा भितर एखादो डेव्हलपमेंट, कारण हांव हांगा मिटींग करच्या पयलीं भायर हांव बशिल्लें, म्हाकाय तरी 3-4 तरी गोश्टी सांगले की गोश्टी आपले फुडें वचूं जाय, मुख्यमंत्र्या बरोबर तूं उलयली। आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता, बऱ्याच जाण हांगा वेगवेगळे चर्चा जावं शकता, केन्ना तरी एल्टन पार्टी भितर कोण एल्टन फिल्टन येना, तेणें आपले निवडून आयला 5 वर्सां सुशेगाद मजा मारची, जमता आसत जाल्यार कामां करची, पण उगीच तेणें सँक्शन केल्ल्या कामाचें श्रेय घेवचें न्ही। सरकार एक कंटिन्यू प्रोसेस आसता, आमदार कंटिन्यू प्रोसेस आसता, ताका पूर्ण अधिकार आसा एखाद्या सँक्शन केल्ल्या कामाचें उद्घाटन करप आसत, पायाभरणी सँक्शन केल्ल्या कामाची पायाभरणी करप आसत, पण ते करता आसतना दुसऱ्याचे आरोप जे आसा हे तांच्यांनी करचे न्ही। भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर आनी देशा भितर खूब बरें काम करता। म्हजो बाबू कवळेकर सांगताले की तेंच्यांनी 15,000 जमीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान घेतली आनी थंय 3 प्लॉट करतले 5,000चे, एक पेडीचेर प्रक्रिया करपा खातीर, एक खोला बीमची तेजे खातीर आनी तिसरे आसा ते बार्शेचे गोडा खातीर। हेका थोडोसो वेळ लागतलो, मागीर आमचो हांगसर आमदार जागो जातलो, तो म्हणटा हे आपणे गेले म्हणटलो, कारण ताका संवय आसा। आमच्या आमदाराक तरी संवय नाशिल्ली, तो करतालो ओग्गी रावतालो, तेणी ह्या भागाचो विकास केला पळय, ऑटपीक रस्ते आसूं, उदकाची पायपलायन आसूं, लायटी पावोवपाची आसूं, ही सगळीं कामां ती बाबू कवळेकरान केल्ली आसा। निवडून आयले बरोबर ह्या आमदारान कितें केलें, एक पत्र बरयलें प्रधानमंत्र्याक आनी उदक जाय म्हणून केप्यां। हेका सगळी खबर आसा की बाबू कवळेकरान सगळी सँक्शन करून हाडलेली। ह्यो फायली सँक्शन करपाक कमीत कमी वर्स ते 1.5 वर्स लागता। कापसताना त्या आमदारान सांगचें एकूच फायल नॉन प्लॅनाची 5 लाखाची तर एक तरी फायल सँक्शन केलें काय म्हणून, बारीक 5 लाखाची, कारण हे जावपाक 3, 4, 5 म्हयने कमीत कमी। आनी हो कित्याक कितें आमदार हांगसर उलयता, मदीं म्हाज्या आमदाराचेर आरोप करपाक लागलो, तो फक्त पत्रकार परिशदूच घेता म्हणपाक लागलो। आनी अशें करून एक कामाचे श्रेय कोण भलतेच लोक घेवपाक पळयता। आयज ह्या कार्यक्रमा विशीं म्हायती आमी सगळ्यांक सांगली आनी आमी दर मिटिंगेनी एरिया आनी म्हायती सांगत आसा। आयज आमकां प्रत्येक दिसा 3-4 मिटींग आसता। आयज सांजची सुद्दां म्हाका अध्यक्षाची मिटींग आसा, ताचे उपरांत नावेली उपरांत आसा, आनी ताचे उपरांत कवतार आसा, खासदार आमच्या मिटींग आसा, मडगांव आसा,
सुविधा आसा म्हाका सारकी मिटींग आसा हांव कुडतरी सायड आसा परमाणू आसा अनेक सभा आसा तशें बाकीचे आमचे मंत्री जावं मुख्यमंत्री जावं बाकीचे पदाधिकारी सगळे गोंयांत भोंवत आसता कोण सभा करताना कितें करता तर आयज माझ्या मोदींचे 8 वर्सां केल्लें काम जें आसा कार्य जें आसा ज्यो स्किमी दिल्ल्यो आसा त्यो भारतभर तेच बरोबर गोंय म्हणटा अशें आयज त्यो स्किमीचो लाभ मेळत आसा आणि ह्या स्किमी ज्यो आसा त्यो गोड गरिबांक घराकडेन धरून आपल्यो स्किमी अंत्योदय करपाचे आमी म्हणटा पळय सर्वोदय अंत्योदय सर्वांगीण विकास अंत्योदय पर्यंत शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक विकास म्हळ्यार अंत्योदय तत्वाचेर आयज स्किमी आपल्यो त्यो स्किमी आयज आमकां गोंय करता आसा गोवा 365 खातीर खोलाच्यान रमेश नायक रावत.